केप्यां दत्त मंदिरा कडेन आयतारा दोन दुचाकी मदीं अपघात जालो। एका दुचाकीन एक्टिवाक फाटल्यान धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो। ह्या अपघातांत एक्टिवाचेर आशिल्ल्या जोडप्याक दुखापत जाल्या। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास चालू आसा। ट्रॅफिक येताना आमकां मारलें तो विथआउट बायक नंबर प्लेट काय ना बायकाचेर तो डायरेक्ट गेला स्पीड आसलो धक्को मारल्यान सोमतो गेलो सायड आमी बोललो सायडीर रावन म्हणून आपण सायडात मारलो तो पूण स्टार्ट मारून गेलो बायक सोमते मोबायल मेळटा गेलो। तुम्ही कितें कोणाक खाला पोलिसांक? गोंय पुलिस केप्टन मला बसीस तुमकां दिसता की अशी केसी जाता आनी खंय ते नंबर प्लेट ना ते खंय पोलिसांनी केअर घेवपा जाय खंय तरी? कॅमेरा आहा ना कॅमेरा सगळं मेळटा तेमकां। हांव आसा केप्यां आमोणा ह्या रस्त्याचेर आनी हांगा सकाळ फुडें एक एक्सिडेंट जालो। एक टू व्हिलर हांगा तुमी म्हाजे फाटल्यान पळोवंक शकता ताका दुसरे टू व्हिलरान खंय तरी धक्को मारलो आनी थंयच्यान फरार जाले। दुसरे टू व्हिलराचेर दोग जाण भुरगे आसलेले आनी ही जी आतां एक्टिवा जी पडलेली आसा फाटल्याच्यान तेचेर एक कपल खंय तरी आमोणासान केपें वयताले तांकां धक्को दिल्ल्या कारणान तेंची खंय तरी एक्टिवाक डॅमेज जाल्ली आसा आनी तांकांय मायनर इंजरीज येयल्ली आसा। आनी जेन्ना तेणी धक्को मारलो दुसऱ्या बायकान तेन्ना ते एकटो फाटल्यान बसलो तेजो मोबायल खंय तरी सकयल पडल्या कारणान आतां पोलिसांनी पंचनामो केल्लो आसा आनी ते मोबायलाच्या बेजाचेर ते जे फरार जाल्ले तांचो शोध चालू आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरेश सतरकर।